सोऱ्याच्यो बाटल्यो, इस्पिका, सिगरेटी हे सोडून ह्या बायणाच्या गार्डनांत कांयच पळोवपाक मेळपाचें ना। हां, मोडके झोपाळे ह्या गार्डनाचे वेगळे खाशेलेपण। गार्डनांत भितर सरतानाच बेकार आनी तवनास लोकांचो एक ग्रूप मात येवकाराक बशिल्लो आसता। चौगुले म्हणजे मिसेस चौगुले कंपनी आहा न्ही तेंचे बांदलेले आनी सारके वेल मेंटेन आसलेले। मागीर ते कित्याक कारणाक लागून तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीक ओवरऑल हें केलें, हँड ओवर केलें। आफ्टर तेच्या उपरांत हे गार्डनाची दुर्दशा जायत गेल्ली आहा। आतां तर तुमी पळयात भुरग्यांचे घसरगुंडी, झोपाळे, शिसो एक खंयच ना, नाच म्हणल्यार आतां। सो ताच्या म्युनिसिपालिटीन हांगा टोटल दुर्लक्ष केल्लें। ताच्या कारणान कितें जाला की आज हे गार्डन म्हणल्यार सामकें लावारीस म्हणटा पळय आमी तशें जाला। लोक हांगा येवन नाका ते इलिगॅलिटीज चड चल्ल्या। हांगा येवन लोक सोरो पितात, गॅमलिंग खेळटात। तुमी पळयला आसतलें पत्ते बित्ते हांगा पडल्या। तशेंच हांगा 5 म्हयन्यान एक इन्सिडंट जालो, खांब्याक शॉक लागून 2 बैल मेल्ले। फक्त बैल म्हणून तो इशू क्लोज केलो। ते जर कोणाचे भुरगे आशिल्ले, कोणी मनीस आसपाक शकतालो। सो हांगा टोटल जर तुमी पळयलें दुर्लक्ष जाला गार्डना कडेन। आनी हांगा बायणाकारांक असो एक भोंवपाक एक एम्बियन्स किंवा बसपाक सांजचे वेळ कांयच ना। सो हांव मागता की आमचोच कावन्सिलर जो चेअरपर्सन आसा मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलर दीपक नायका कडेन की ताणें बेगींतल्या बेगीन हें गार्डन रेनोवेट करचें आनी बायणाकारा खातीर एक सुंदरसो एक एम्बियन्स क्रिएट करचो की सांजचे वेळ तरी लोक येवन हांगा बसपाक शकता। गार्डन मुरगांवचो नगराध्यक्ष दीपकाच्या बोर्डान पडटा। ताकाय गार्डन जाग्यार घालूंक जमना म्हूण लोकांची आनी निराशा। विचारल्यार तो सांगता आतां खंय गार्डनाचें काम सुरू करतलो। बायणाचें गार्डन आहा तेजें सगळें दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा। पूण गेल्या जवळ जवळ 1 वर्स भर जालें आतां आमी बायणा गार्डन डेवलप करपाक चिंतलें आसा। तशें विजय चौगुलेन आपलें एक प्रपोजल घातलेलें की तो बायणा डेवलप करता आनी तें डेवलप करपाक तो नियरली 1 करोड भर इन्वेस्ट करता। येतले ते काळान म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन आमी ते बायणा गार्डन हातीन घेतले आनी म्हाका दिसता विजय चौगुले जो आहा त्या खंयच उमेद आहा कितें तरी करपाची त्या गार्डना बद्दल। आनी तो गार्डन ऑलरेडी आमी तो लेआउट ऑलरेडी काडलेलो आसा कशें गार्डन जातलें तें। येता त्या काळान म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर तें काम स्टार्ट जातलें म्हाका दिसता। आनी हांव एक आश्वासन दिता की बायणा वासियांक की बायणा गार्डन हें बऱ्या रितीन जातलें। जशें वास्कोन एकूय गार्डन आसा तेच्याहून बरें गार्डन वास्को बायणाचें जातलें।